Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 62% ग्रेड मेरेनच्या मिनावेले निर्गत ड्युटीचेर सूट दिल्यार मीन उद्देग 25,000 कोटी मेरेन अतिरिक्त विदेशी चलन जोडटलो. ते बदला सरकाराक रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट चार्जीस आणि बाकीच्या करांतल्यान सुमार 5,000 कोटी मेरेन येणावळ येतली म्हूण मीन उद्देजकांचे फिमीचो अर्थ मंत्रालयाक प्रस्ताव. देशी स्टील उद्देगाक 62 FE ग्रेडीचे मीन उपेगाचे ना. हे मीन भायर धाडीत जाल्यार विदेशी चलनाक मोठो आधार जातलो म्हूण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक फिमीचे निवेदन. सध्या देशात सुमार 162 मिलियन टन मिनाचो स्टॉक आसा. फिमीच्या अदमासा प्रमाण तातूंतले ह्या अर्थीक वर्सा 51 मिलियन टन मीन निर्गत करूंक मेळटले. चीनान स्टील कारखाने सुरू जाल्यात. तांणी मिनाची खरेदी सुरू केल्या. जोडून काडपाक ही योग्य वेळ अशें फिमी म्हणटा. रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट चार्जीस, हस्तांतरण शुल्क आणि बाकीच्या करांची वसुली सरकारान मार्च 2021 मेरेन फुडें धुकलची म्हणूनय फिमीन मागला. गोंयांत 62% वयर ग्रेडीचे मीन ना. लो ग्रेडीक बरें मार्केट आयला. सगळ्याक फाफाशिल्ले मिनाचे स्टॉक निर्गत जायत जाल्यार देशांत परकी चलन घोळटले म्हूण गोंयचो मिनेर फिमीचो वांगडी हरेश मेलवाणी प्रुडंटा कडेन उलयलो. 16 कोटी टन जर गेले जाल्यार खुबशी फॉरेन इन्कम येवंक शकता आनी आयज आमचो सरकाराक फॉरेन इन्कमाची खुबशी डॉलर इन्कमाची खुबशी जरुरत आसा. गोंयांत आमचो 62+ ऊर ना. आमचो जो ऊर आसा पळय तो लो ग्रेड आसा आनी ताकाय आतां मार्केट आयला. सो आतां पळोवया गव्हर्मेंट कितें स्टेप्स घेता. म्हणजे 2 कोटी टना वर्साचे आमकां सुप्रीम कोर्टान लिमीट घातल्या न्ही, त्या लिमिटा भितर आमकां करचें पडटलें. आनी ऑल ओवर इंडिया जर पळयशी जाल्यार एक 50 मिलियन म्हणजे एक 5 कोटी टन तरी हाडपाक मेळटले +62 ग्रेडीचे. पूण तें डिपेंड करता. सरकार जर एक्झेम्पशन दिता एक्सपोर्ट ड्युटीची जाल्यार आमचो रेट कॉम्पिटिटीव जातलो आनी हे जे पळय सगळे साठला पळय हांगा थंय ते सगळे वयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.